Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काल फोंड्या बोरी हांगासर एक मेजर इन्सिडेंट जालो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी जी पोल घेवन ट्रान्सपोर्टेशन करताली आनी ती परती पडोन बोरी हांगासर 3 जाणांक मरण आयलें. आयज आमी पयले आसतले की आयज आनी एक गाडी तशीच पोल घेवन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आमी दिसली. तेन्ना आमी हांगासर येवन एक्स्ट्रा इंजिनियराक विचारलें की गाडयो ह्यो कितले वर्सां कितें. And we cannot afford to send two vehicles everywhere. So this is the practice adopted by the department since years. सो आतां कितल्या पर्यंत ह्यो गाडयो चलपाच्यो अशें तुमचो अंदाज काय? तुमी नव्यो गाडयो तुमी रिक्वेशन बीन कितें? In moment when the vehicles are not roadworthy, we ask for a new vehicle and department gives us. So long it is working and so long it is roadworthy, we use them. This vehicle, as I said, it was recently got repaired. But it was around 28 years old? Yeah. Okay. That is true. And the second vehicle is also there? And much running is not there. No, this is a truck. Okay. Much running is there, not there. Whenever the port transportation is there, only we use it. So vehicle doesn't get spoiled. Okay. The another vehicle is also about 35 years pass cross. The second vehicle. Yeah. ही गोष्ट जाल्या की तो ड्रायव्हर कितें न्यू न्ही ती गाडी तो कितले दीस चलयता. अनफॉर्च्युनेटली ती गोश्ट जाल्या आनी हे गोश्टीक कशें आनी कितें इन्क्वायरी करपाक जाय वा कशें कितें आसा तें सेकेंडरी करतले. मेन म्हणटा तो जे भुरग्यां खातीर जे तांकां जे त्रास जाल्या खूब जाण तांकां बेगिना बेगीन बरें करपाची जिम्मेदारी आमी घेतल्या. प्लस 3 जाण आमचे मदें ना ताचे खातीर कितें करूंक वता तें आमी करतले. दिसान दीस टॅक्नॉलॉजी चेंज जायत आसा आनी अपग्रेडेशन जाता. पण हे पोल घेवन वचपाची ही जी टॅक्नीक आहा ही पयलीं पासून चलत येयल्ली आसा आनी आजुनूय हे पोल त्याच पद्दतीन ह्या ट्रकांनी घालून व्हरतात. पण फाटल्यान जे वर्कर रावतात, जे गव्हर्मेंट स्टाफ रावता, हांकां कांयच सेफ्टी ना. कुट्टीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.